दिवचल शारांतली जी पुर्तुगेजकालीन इमारत सद्या मोडटात ते इमारतीक व्हडलो इतिहास आसा. पुर्तुगेज तेंपा पासून हे इमारतींत दिवचलचें पुलीस स्टेशन चलतालें. 10 वर्सां पयलीं जेन्ना पुलीस स्टेशन नवे इमारतींत स्थलांतरीत केलें तेन्ना ताचे उपरांत सादारण 2 वर्सां हेच इमारतींत सरकारी मुळावे शाळेचे वर्ग चालू आशिल्ले. ताचे पयलीं जे पुलीस स्टेशन आशिल्लें त्या पुलीस स्टेशनाक जोडून जी सुवात आशिल्ली ते सुवातींत DYSP, वीज कार्यालय, TCP आनी कामगार निरीक्षक हांचे कार्यालय चलतालें. उपरांत ही कार्यालयां जेन्ना नवे इमारतींत स्थलांतरीत केली तेन्ना फकत पुलीस स्टेशनच हे इमारतींत चालू आशिल्लें. 10 वर्सां पयलीं हे पुलीस स्टेशन लेगीत नवे इमारतींत स्थलांतरीत केलें. जी पुर्तुगेजकालीन इमारत सद्या मोडटात ते इमारतींत सादारण 80 कोटी रुपया खर्च करून प्रशासकीय ब्लॉक प्रकल्प उबो करतले. जी सुनावतीन हे काम करतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या कितल्याशाच वर्सांच्यान ही इमारत मोडून थंय प्रशासकीय ब्लॉक प्रकल्प उबो करपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आशिल्लो, मात ह्या प्रस्तावाक अजून लेगीत चालना मेळूंक नाशिल्ली. आतां फाटल्या सप्तकांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे जेन्ना दिवचले मामलेदार कार्यालयांत आयिल्ले तेन्ना तांच्यांनी नियोजीत प्रकल्पाच्या आराखड्याची पळोवणी करून ह्या प्रकल्पाचें काम जाता तितल्या बेगीन सुरू जावचें ते दिकेन यत्न करतले अशें आश्वासन दिल्लें. ताका लागून ह्या नियोजीत प्रशासकीय ब्लॉक प्रकल्पाक आतां चालना मेळटली अशी आस्त निर्माण जाल्ली आसा. आतां पळोवचें पडटलें ह्या नव्या प्रकल्पा खातीर केन्ना बुन्याद घालतात आनी ह्या प्रकल्पाच्या कामाक केन्ना सुरवात जाता ती. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.